देवाच्या आसण्याविशीं पुरावे आसात? जोर तूं देवाक स्वत मानताय तर तूं ताचे आसनेय स्विकारता. देव आसा म्हूण तुका खात्री आसा, आनी हे खात्रेक तुजे कडेन जायतीं कारणांय आसूं येतात. देवाची भेट, देवाचो अनुभव, हेरांनी जियेलोली तांच्या भावार्थाची गोवायकी आनी असल्यो सोबार वस्तू. पूण तत्वशास्त्र वापरून देवाचे आसने सिद्ध करूं येता? पुर्विल्ले ग्रेक शास्त्री ह्या प्रस्नाचेर आदी पासून नियाळ करताले. मागीर थॉमस अक्विनस सारकेल्या देवशास्त्र्यान हाचेर खोलायेन अभ्यास केलो. पयलें कारण म्हणलेल्या वादांत आमकां हें दिसता, सगळ्या वस्तूंची सुरवात ती, पूण आपूण खुद कारणावीन. आयकतना मातशें कठीण दिसत, समजूंकूय अवघड जावं येता. जोर तूं तत्वशास्त्र शिकूंक नाय आनी तसल्यो तांत्रीक उतरावळीची तुका खबर ना. पूण घडये ह्या वादा विशीं कांय मुळाव्यो गजाली आमच्यान सांगूंक जातात. हें जाण जावंक कारण म्हणलेल्या उतराचो अर्थ आमी समजूंक जाय. कारण म्हणजे कितें हें समजूंक आमी एक उदाहरण घेवया. हें एक गियर, आनी ह्या गियरान दुसरें गियर फुडें वेता. पयलें गियर एक कारण जाता आनी दुसरें गियर त्या कारणाचो परिणाम. कारण आनी ताचो परिणाम आमकां आख्ख्या संवसारांत पळोवंक मेळटा. फकत गियर म्हणलेल्या उदाहरणांत न्हय. बारीक पावस पडलोल्यान एक झाड किल्लोता. विजान दिवो उजवाड दिवंक शकता. विजाचो व्हाळ दिवो पेटच्याक कारण. आनी जर एक बापूय आपल्या पुताक एक पेटलोलो दिवो दीत जाल्यार तो त्या पेटलोल्या दिव्याचो कारण, जो दिवो ताच्या पुताच्या हातांत आसा. कारण आनी ताचो परिणाम दाखोवंक ह्यो फकत 4 देखी. आमी बारकायेन पळयल्यार आमकां कितें दिसता? सारकें 2 तरेचीं कारणां आसात. ह्या दोनूय उदाहरणांत कारण क्रियाळ नासतनाय परिणाम तिगून उरता. पावसाक लागून झाड वाडटा, पूण पावस सोंपल्यारूय ताची वाड जायत आसता. तशेंच आपल्या बापायन दिल्लो दिवो तो भुरगो दोत्ता, पूण बापूय गेल्यारूय तो दिवो पेट्टा. दुसऱ्या 2 देखींनी मातशें वेगळें पळोवंक मेळटा. कारण क्रियाळ नासल्यार ताचो परिणाम बंद जाता. परिणाम थेट आनी रोखडोच कारणाचेर आदारून आसा. विजाचो व्हाळ काडल्यार दिवो पेटोना. पयलें गियर चलोना जाल्यार दुसरो लेगून चलोना. ह्या दोनूय उदाहरणांनी परिणाम आतांच्या आतांच कारणाचेर आदारून आसा. बरें, हांचो संबंद हेर गजालींनी पळोवया. हाका कार्यांची सांखळी म्हणटात. हांतल्यान फरक स्पश्ट जातलो. गियरा विशीं खबर करतना हें सोंपें. ताका आनीक मातशें जोडुया. दिवो म्हणटाना ताका न्हंय जोडूंक जाता. तशेंच उदका वीज प्रकल्प ताका जोडूंक जाता. न्हंयच्या उदकान जनरेटराक जोडलोले टर्बायन घुंवतात आनी वीज तयार जाता. हे वरवीं दिवो पेट्टा. झाडाची देख घेतना सुर्या झाडाचें पयलें वयलें कारण म्हूण आमच्यान सांगूंक जाता. सुर्या वरवीं उदकाची वाफ जावन कुपां मांडटात. ती जेन्ना न्हिवतात जमनीर पावस पडटा आनी झाडां वाडटात. भुरग्याचे बाबतींत आमी म्हणूंक जाता, ताच्या बापायन आपल्या बापाय कडल्यान दिवो मेळयल्लो, ताच्या बापायन ताच्या बापाय कडल्यान मेळयल्लो, आनी ताच्या बापायन ताच्या बापाय कडल्यान मेळयल्लो. कारण आनी परिणाम पळयतना एक चक्र सांकोळ आमकां पळोवंक मेळटा. एकाचो संबंद दुसऱ्याचेर आदारून आसा, आनी ह्या दोनूय जोम्यां मदलो फरक आमकां आतां स्पश्ट जाता. पयल्यांत वेळाचो पाटलाव आसता जाल्यार दुसऱ्यांनी आतांच्या आतांच जावच्या कारणा वरवीं बदल जाल्लो आमकां दिसता. बरें, सगळ्यांत म्हत्वाचे प्रस्न विचारुया. ह्या चक्र सांकळ्यांक वयल्या कारणाची गरज आसली काय? वेळाच्या पाटलावा बाबतींत वयल्या कारणाची गरज नासली. तत्वा प्रमाणे एके सांकळेक अनंत आनी ताचे परस चड आसलेल्या गजालींक आनीक घटकां आमी जोडूंक शकता. पूण एकाच वेळार जावच्या कारणांक अशें आमी करूंक शकना. दर एक घटक थेटपणी व रोखडेंच ताच्या पयल्या घटकाचेर आदारून आसता.
क्रियाळ जावची शक्ती ताचे आदी असलेल्या कारणांचेर आदारलोली असता. ताचे आदी असलेल्या कारणा शिवाय परिणाम जावंकूच शकना. गणिताच्या आंकड्या प्रमाणे सांगचे तर एका अनुक्रमांत असलोले दर एक घटक 0. फकत तांच्या आदल्या घटका वरवीं हो क्रियाळ जावन 1 जाता. देखून जर हांगा चक्र साखळी अगणित आनी पयले कारण वेन आसलोली तर अगणित आंकडो सयत 0 आनी परिणामा वेनूच आसतलो. पूण परिणाम आसल्यान आमच्यान म्हणूंक जाता हांगा एक पयलें कारण आसा. आमच्या अस्तित्वा मोळार आमी हाचेर नियाळ केल्यार आमकांय एक पयलें कारण आसा. ह्या पयल्या कारणाक देव म्हूण आमी उलो मारता. अशें आमकां देवाच्या आसण्या विशीं पुरावे मेळटात. हें फकत एक उदाहरण. आमी वाद मांडलोलो आनी तो सिद्ध केलो देखून देव आसा म्हणप सारकें न्हय. आमचो देव अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. तरी समजिकाये प्रमाणे आमच्यान म्हणूंक जाता देव खऱ्यांनीच आसा.